आतां एक न्यूज पयली जेतून BJPचो प्रेजिडंट दामू नायक हो चीफ इलेक्शन कमिशनराक वचून मेळ्ळो आनी तेणी सांगलें की इल्लीगल जे वोटर्स आसा तांकां कॅन्सल करचे म्हणून। आमी 2021 लाखांनी नांवां मायग्रंटांची जी एनरोल जाल्या आमच्या वोटींग लिस्टान सगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीची आमी ऑलरेडी दिल्लेली आहा। तितूंतली थोडी कॅन्सल जाली, थोड्यांक परती तेंच्यांनी नांवां घातली आनी हें चालूच आसा। BJP ह्या लोकांक मायग्रंटांक हांगा गोंयांत येवन भरीत आसा। जशें ते मारवाड्यांक इन्वायट करता, तशें बिहारांक इन्वायट करता, UP वाल्यांक इन्वायट करता, कर्नाटकांक इन्वायट करता, सगळ्यांक इन्वायट करता। हांगा सगळ्यांची चडशी ड्युअल वोटींग कार्ड्स आसा। आमी हे पयलींच्यान सांगत आसा आनी आमच्या MLAन हो विशय एसेंब्लीन पासून काडलेलो तेन्ना CMान तेजेर आन्सर पासून सारकें दिवंक ना। जाल्यार ही नाटकां आतां ही BJP कित्याक करता? हेंचेच पंच आनी सरपंच, हेंचेच BLO सगळे वोटींग कार्डां इल्लीगल मायग्रंटांची करतात आनी तांकां गोंयकार करता। लोकांनी ह्या नाटकान पिशे जावचे न्हू। तुमी तुमचे रोल्स पळोवचे, तितून कितले मायग्रंट आसा ते पळोवचे। ऑनलायन सगळो डेटा आसा। तुमीच पळया की तुमच्या वाड्याचेर, तुमच्या गांवांत कितले मायग्रंटांक ह्या BJPन जावं ह्या काँग्रेसीन वोटर केल्ले आसा आनी तेच वोटर थोड्या पंचायतींनी ऑलरेडी पंच आनी सरपंच जाल्लेले आसा। आनी फुडें जर हें अशेंच चल्लें जाल्यार फुडें ते MLA जातले। सो हेका फक्त अपोज आर्जीन केल्लो, हेका फक्त अपोज आर्जीच करतली हें आमकां तरी खात्री आसा। कित्याक बाकीचे सगळे नॅशनल पार्टीज आसा, नाजाल्यार जे गोंयचे रिजनल पार्टीज आसा, जे नॅशनल पार्टी वांगडा मेळोन आसात, ते केन्नाच मायग्रंटांचे इल्लीगल वोटींग कार्डां कॅन्सल करचे ना। ते जाले जाल्यार गोंयकारांची कॅन्सल करतले। जशी गोंयकारांची घरां डेमोलिश करता, मायग्रंटांचे बस्ती साल्वार करता, तशीच गोंयकारांचे वोटींग कार्डां ते कॅन्सल करतले। पूण मायग्रंटांची वोटींग कार्ड एक कॅन्सल करपाक ते फुडें सरचे ना। सो दामू नायकान असली ही फकाणां करची न्हू, असली नाटकां करची न्हू, असली भुरगेपणां करची न्हू। तुमी जर तुमच्या BLOंक जर सारके कामाक लायल्ले, तुमच्या कार्यकर्त्यांकूच लाया तुमी कामांक। तुमच्या कार्यकर्त्यांक जशें आमी आमचे मतदार स्टार्ट केल्ले, हांव मागता जर BJP खरीच सिरियस आसा, तुमच्या कार्यकर्त्यांक कामाक लाया आनी तांकां सांगा की सगळे जे वोटींग रोल आसा ते घेवन बसा म्हणून, आनी जे मायग्रंट आसा तेंचे कंप्लेनी घाला म्हणून जर कापासतात तुमकां आसले। रेव्होल्युशनरी गोवन्साच्या भुरग्यांनी कंप्लेनी घातलेले आसा, मामलेदारान हियरींग जाल्लेले आसा। मामलेदाराच्या हियरिंगाच्या टायमार थंयसर भायर मायग्रंटांनी आमच्या भुरग्यांक धमक्यो दिल्लेले आसा मारपाचे। ते भियेनासतना आमच्या एका भुरग्यान वचोन थंय मामलेदारान हियरींग वचोन तेंची वोटींग कार्डां कॅन्सल केल्ली आसा। ही कापासतात तुमच्या कार्यकर्त्यां कडेन आसतली। तुमच्या कार्यकर्त्यांक फक्त गळ्यान पट्टे घालून थंयसर तुमचे मिटिंगे अटेंड करपाक इतलेच कापासतात आसतले, ना जाल्यार मायग्रंटांक हाडून वोटींग कार्ड दिवपाचे कापासतात आसतले, पूण कॅन्सल करपाचे नासतले। सो गोंयकारांनी विचार करा, ही BJP जावं नॅशनल पार्टी तुमकां काबार करपाक येयला, तुमची आयडेंटिटी ह्या मायग्रंटांक दिवपाक येयला, तुमचे गोंयकारपण आमचे गोंयकारपण काडून मायग्रंटांक विकपाक येयला आनी ही सत्ता चलोवपाक येयला। सो अलर्ट रावात। तुमचे वोटींग बूथ जे आसात, तुमचे रोल जे आसा ते तुमी चॅक करा। आमी रेव्होल्युशनरी गोवन्स तुमच्या फुड्यान घेवन येतलेत। एवरी वॉर्डाचेर कितें वोटींग कितली मायग्रंटांची जाल्या, कॉन्स्टिट्युएन्सीन कितली जाला, कितले गोंयकार उरले, कितले मायग्रंट जाले, ही सिरीज आमची चालू जातलीच। मागीर पळोवया BJP कितले जाणांची कॅन्सल करता ती, आनी इलेक्शन कमिशनूय कितले जाणांचे कॅन्सल करता ते। देव बरें करूं।